टाउन प्लॅनिंग डिपार्टमेंट हांच्यानी आयच्या ऑनलायन आपले बिल्डिंग प्लॅन अप्रूव्ड ही सिस्टम सुरू केल्या अंडर द लिडरशिप ऑफ अवर टाउन प्लॅनिंग मिनिस्टर अँड डेप्युटी सीएम मिस्टर चंद्रकांत उर्फ बाबू कवळेकर. बोथ द चीफ टाउन प्लॅनर मॅथ्यू राजेश दोगूय हांगासर आसा इन कोलॅबोरेशन विथ अवर गोवा इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड हांच्या बरोबर मेळून जो बिल्डिंग प्लॅन अप्रूव्ड ऑन ऑनलायन सिस्टम खरोखरूच हांव तांचे कॉंग्रॅच्युलेशन्स करता. इनिशियल स्टेज इट इज फॉर द सिंगल ड्वेल हाऊस फॉर द इनिशियली फॉर द 3 months ऑनलायन आणि ऑफलायन चालू उरतले. बट ईज ऑफ डुईंग द बिझनेस हाजी एक स्टेप फुडें म्हणपाक कांयच हरकत ना की टाउन प्लॅनिंग डिपार्टमेंट इतकी वर्सां खंय तरी फाटीं आशिल्लें ते एक स्टेप आतां फॉरवर्ड वचपाक लागलेलें आसा. एक्के दीस ते फाटल्यान आशिल्ले हें म्हाका दिसता. आनी नक्कीच हाज्या उपरांत अश्यो बरीचश्यो स्टेप्स हे डिपार्टमेंट फुडें घेतले फुडें मारतले. कारण आमी ईज ऑफ डुईंग द बिझनेस काम करता आसतना चडांत चड लोकां पर्यंत कशें वयचें, लोकांक इजिली कशें जावचें, लोकांच्या फायद्याचें कशें जावचें हे आमचे टाउन प्लॅनिंग मिनिस्टर बाबू कवळेकर हे विचार करता. आणि म्हणूनच तर तांच्यांनी आयची स्टेप घेतली. हांव मागतां फुडल्या 6 म्हयन्यांनी तर की कोणाकूच टाउन प्लॅनिंग डिपार्टमेंटान डायरेक्ट येवचो पडोंक जायना. सगळेंच ऑनलायन आसपाक जाय आनी त्या सिस्टमींतल्यान ही बरीचशी कामां जी आसा ही म्हणजे इवन दो पेमेंट सुद्धा हे ऑनलायनचेर जातले. ह्या पद्दतीन जर जायत जाल्यार खरी ट्रान्सपरन्सी सरकारांत येतली, आयजूय आसा, पण ती लोकांक आनी मोठ्या प्रमाणात ईज जातली. हाज्या खातीर आयज टाउन अँड कंट्री प्लॅनिंग डिपार्टमेंट फुडल्या काही दिसांनी ह्यो गजाली सगळ्या डिपार्टमेंटांनी दिसपाक लागतल्यो. ऑलरेडी सुरू जाल्या. म्हणजे वेगवेगळी डिपार्टमेंट्स आमची वेगवेगळ्या पद्दतीन कार्यरत आसा. फुडल्या म्हणजे ह्या 15 ऑगस्टाच्या पयलीं आनीकूय गजाली ह्याच धर्तीचेर आमी अनाउन्सूय करपाचे आसा. म्हाका खूब खोस भोगता की दोनूय चीफ टाउन प्लॅनरांनी दे हॅव टेकन द एफर्ट्स आनी अशा पद्दतीची सिस्टम ही गोंयांतल्या आनी एकमेव राज्य आसा की राज्यांतल्या पुराय लोकांक नॉट फक्त ओनली इन द अर्बन एरिया बट इन द रुरल एरिया ऑल्सो दे कॅन अप्लाय ऑन द ऑनलायन अँड दे कॅन टेक द प्लॅन बिल्डिंग प्लॅन अप्रूव्ड ऑन ऑनलायन सिस्टम. तांचो कोण इंजिनियर आर्किटेक्ट आसा तो आपल्या ऑफिसानूच बसून डायरेक्टली प्लॅन अप्रुवलाक मागतलो. वॉट एवर द थिंग्स टेक्निकल कितें जर क्रायटेरिया आसत दे इन्फॉर्म हिम. म्हणजे जो प्लॅन तांकां ऑफिसान येवन अप्रूव्ह करपाक एकदां 3 म्हयने लागता ती गजाल आतां 3 ते 4 दिसांनीच जावपाक शकता. आमगे टायम सेव जो आसा पळय वेन वी से द टायम सेव इज मनी सेव अशा पद्दतीचें खूब बरें काम आमचे टाउन अँड प्लॅनिंग डिपार्टमेंट करपाक लागलेलें आसा. त्या खातीर हांव परत एकदां तांचें अभिनंदन करता आनी तांच्यांनी उरलेल्यो सगळ्यो गजाली ह्यो ऑनलायन सिस्टमींतल्यान हाडच्यो जेणे करून ईज ऑफ डुईंग द बिझनेस इन कन्स्ट्रक्शन स्पेशली इन द कन्स्ट्रक्शन इंडस्ट्री खूब मोठ्या प्रमाणात आमकां बरें पडटलें. गोंयांतले सगळे ह्या कन्स्ट्रक्शन आनी बिल्डिंग इंडस्ट्रीज जितके लोक आसा हे ह्या पद्दतीचो हाचो फायदो जे आसा घेतले. ट्रायल बेसिसचेर जरी आसले 3 म्हयने जाल्यार 3 म्हयन्याच्या उपरांत ही म्हाजी तर तांकां रिक्वेस्ट आसतली की सगळ्योच गजाली की प्लॅन अप्रूव्डच्यो सगळ्यो गजाली ज्यो आसा ह्यो ऑनलायन सिस्टमीचेर हाडात. थोडे दीस ऑनलायन ऑफलायन दवरात आनी मागीर कंपल्सरी ऑनलायन सिस्टमीचेर हाडपाची गरज आसा. जेणे करून आज ह्या पॅन्डेमीक स्थितींतल्यान आमी सगळे जाण वता आसतना म्हणजे कोरोनाच्या स्थितींतल्यान येता आसतना आमी जशें म्हणटा की वर्क फ्रॉम होम किंवा वर्क फ्रॉम ऑफिस सगळ्या जाणांक गव्हर्मेंट ऑफिसांनीच येवपाक जाय हेची गरज ना. इवन दो आवर एड्युकेशन डिपार्टमेंट हायर एड्युकेशनात A40 एडमिशन्सचे प्रोसेस आसा होय ऑनलायन सुरू केलो. वेगवेगळी डिपार्टमेंट आमची वेगवेगळ्या कामाच्या निमित्तान ऑनलायन येवपाक लागलेले आसा. हे खूब बरें दिसता आनी अशाच पद्दतीचे प्रोग्रेसिव्ह स्टेप्स सगळ्या डिपार्टमेंटांनी घेवचे.